सांजूजेक समर्पिल्ल्या बेळमण फिरगजेंत मंजर पालखेंतल्या पकाला म्हणल्या सोबीत सुंदर 5व्या फालक्यांत भक्तिकांक आपले थंय ओडोवन आसा सांत आंतोनीचें कोपेल पकाला. विशिष्ट अजापी गणिताद्वारी भक्तिकांच्या काळजा मनांत देवास्पणाचें बी ओंपून पारंपारीक वाडावळीद्वारी जात मत भेद नासता भक्तिकां खातीर सोम्या लागीं निरंतर विनवणी करून आसा ह्या पुनशताचो पात्रोन अजापांचो सांत अचर्यांगार सांत आंतोन. ह्या पवित्र थळार भेट दिवच्या हजारो लोकांची मागणी देवा हुजीर विनवणी करून तांच्या जिवितांत शांती समाधाने कारण जाता लोका मोगाळ पकलाचो सांत आंतोन. अजापांच्या सांत आंतोनी व्हरतो तूं आत्मीक देण्यानी मागताव आमी कालतेपणी ती आमकां दैवीक समजणी. मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक म्हजे मोगाचे प्रणाम. सुमार 40 आनी 9 वर्सां आदीं रोयलेलें बी आज व्हड रूख जावन वाडलां. हें कोपेल भक्तिकांनीच बांदलेलें. सांत आंतोनीच्या इमाजे मारिफात आराम जाल्लें भक्तीपण आज जायत्या क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती पावंडांक आत्मीक बरेपण जोडून दिवचें पवित्र थळ जालां. जो कोण सांत आंतोनीच्या विनवणेन देवा लागीं मागता ताका निराशा भोगलिसना वा खाली हातांत फाटीं गेल्लो ना. हाका साक्ष हांगासर जळच्यो वाती आनी केसदांस सुकनांतलें तेलाचें आयदान. मोगाच्यानो दीस वेता वेता हांगासर येवच्या भक्तिकांचो संको सोडूनच आसा. आतां आसचें पोरनें कोपेलाचें बांदाप कांयच पावना जालां. धार्मीक कार्यांक आनी नोवेनांक लोकांक इगर्जे भायर रावचें पडलां. फिरगस घरांची आनी सांत आंतोनीच्या भक्तिकांची इच्छा जावन आसा कोपेलाच्या भांगरळ्या उत्सवाच्या उडासाक एक नवें कोपेल बांदचें येवजण हातीं घेतय म्हूण. येता त्या फेब्रुवारी 21 तारीखेर उडुपीचे गुवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो ह्या पुनशेताच्या बांदपाच्या बुन्यादी फातराचें आशिर्वचन करतले. ह्या कार्याक तुमकां समेस्तांक वत्तायेचें आपणें दिता. ह्या कामाक तुमची उदार मनाची काणीक आनी दान आमी उपकारी मनान स्विकार करता आनी वळखून घेता. ह्या पुनशेताक भेट दिया आनी सांत आंतोनीच्या विनवणे मारिफात देवाची आशिर्वादां जोडून घेया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. अजापांच्या सांत आंतोनी व्हरतो तूं आत्मीक देण्यानी मागताव आमी खालतेपणी दी आमकां दैवीक समजणी.